दोनापावलाचे राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅट निमणे गुटलायतात ते तुया पेडणे व्हरपाचे थारला। 10 वर्सां एकूय आयटी प्रकल्प नासतना हुमकळे उपरांत थंय बांदकाम कामगारांची बेकायदेशीर घरां वयर सरल्यात, कोयराच्यो राशी पडल्यात। आयटी उद्देग घेवंक तयार ना। आयटी कॉर्पोरेशन आनी मंत्रालयानूय कॉन्ट्रॅक्टरां मुखार दिमी मारली। कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन फळदेसाय म्हणटा बांदकामां हालोवंक गेल्यार जिवाक भय। मंत्री म्हणटा आयटी हॅबिटॅटूच दुसरे कडेन व्हेल्ले बरे। प्रुडंटान 4 म्हयन्या फाटीं एक्सपोजेन होच भंय उक्तायल्लो। तूं भितर ही डॅब्रीज व्हरून भरतात आनी कोणाचो पायपूस कोणाकच ना। खंय गेले जर जायत, हांव एक आयटीची चेअरमॅन आसा म्हणून एक दीस भितर गेलो जर जायत, गाडी घेवन फाटल्यान 2-3 गाडी लागतात आनीक धडधाकट मनीस येतात आनी म्हजे भोंवतणी घुंवत रावतात। कितें दादागिरी, खंय मस्ती कांय कळना आनी कोणाचो आशिर्वाद आसा हें कळना। सिम्प्लेक्स म्हणटे कंपनीचे कितलेशेच लोक जे लेबर आसतले जावं बाकीचे आतां मोठे मोठे सुपरवायझरय लागपाक लागले, बरे बरे कपडे घालून येवपाक लागले। सुरवातीक ते लेबर म्हणून दिसताले, पूण आयज ते सगळे आपली स्वताची पक्की घरां हळूहळू पक्की जावपाक लागली। आतां पासून सुरवात आसा। आमी पोलीस कंप्लेन केल्ले आसा, पोलीस रिएक्ट जायनात। म्हाका खबर ना कितें म्हणून ते अजून पर्यंत कन्स्ट्रक्शनां चालू जातात। भायले जे लेबर आसात ते लेबर थंय वास्तव करून रावपाक लागले आनी ह्या परिस्थिती भितर एक सायडीन आमी टेंडर काडटात की आयटी कंपनीज येवपा खातीर। आयटी कंपनीचे प्रोफेशनल्स थंय देंवतात, पळयतात की हांगा ट्रक मायनिंग चल्ल्या भशेन ट्रका एकाचे एक फाटल्यान लागून माती देंवयतात, दुसरे वटच्यान कोण तरी घर बांदता आनी हेच प्लॉट आमी तांकां दाखयता, हे प्लॉट तुमकां दिवपाचे। आयटी कंपनी खंयच्यान येतल्यो, कित्याक लागून येतल्यो? आमी मान्य करपाक जाय ह्या लोकांच्या धनधाडके लोकांच्या मुखार आमी शरणागती गेल्ले आसात। आमी खंय तरी ते पयस वचपाक जाय। ही उतरां हताश जाल्ल्या सत्ताधारी आमदार आनी आयटी महामंडळाच्या चेअरमॅनाची। दोनापावलाच्या ह्या आयटी पार्कांत फकत कामगारांची बेकायदेशीर बांदकामांच न्ही, कोयराच्यो राशी मारल्यात। चेअरमॅन म्हणटा आपल्याक कोण आयकना। आतां आयटी मंत्री कितें उलयता तें पळयात। ताची तीच परिस्थिती। थंयसर सगळे डम सगळे बिल्डरांनी हाडून म्हणून तो विशय पळय, हांवें 5-6 म्हयन्या फाटीं डिपार्टमेंट घेतला, जमीन कॉर्पोरेशना कडेन आहा, आयटीची कॉर्पोरेशना कडेन। हो विशय चेअरमॅना कडेन करचो पडटलो। डम कित्याक जाल्या पळय ते म्हज्या अंदाजान खूब तेंप जालो चल्ला हें। चलिल्ल्या कारभाराचेर मंत्री हताश। दोनापावला आयटी हॅबिटॅटाक म्हूण घेतिल्ले जमनीर बांदकाम कामगारांचें हॅबिटॅट जालां ही गजाल जुनांत प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान एक्सपोज केल्ली। एका वजनदार कॉन्ट्रॅक्टराचे कामगार बिंदास हे सुवातेर जावंय कशे रावतात। तातूंतच ह्या प्लॉटांचो प्रेसूय चड आशिल्ल्यान आयटी कंपन्यो थंय इन्व्हेस्टमेंट करपाक तयारी दाखयनात। मंत्री म्हणटा आतां आयटी हॅबिटॅटूच दुसरे कडेन व्हेल्ले बरें। इन्व्हेस्टमेंट येयना कारण कितें, आमी ऑप्शनाक काडलेली 25,000 स्क्वेअर मिटर आमी ब्रेस प्रायस धरलो। एकटोय ती व्हरपाक येवंक ना। हांव चवकशी करतालो कित्याक लोक व्हरना। दुसरे कडेन लोक सरकार आयटी फुकट दिता जमीन म्हणटकूच गोंयान विकत कितकी घेतली आनी गोंयची सगळे परस म्हारग जमीन। ताका लागून मवीन गुदिनो आनी बाकीचे आमदार आमचे सुचयताले की तुम्ही म्हारग जमनी कित्याक आयटी घालतात, सवाय जमनीन घाला। पूण आमचे कडेन सरकारा कडेन पेडण्या भागान मात तसले जमनी आहा, म्हणजे 25,000 न्हू, 1, 2,000, 3,000, 5,000 तसले जमनी आहा। त्यो जमनी आयटीक दिव येता। फिक्स केल्ले आहा ते पेडण्या बी? ना ना ना, तेजेच विशय चल्ला, म्हणजे कितें जस्ट आयडेंटिफाय केलें। ओके, आतां ती दोनापावलची समज पेडण्या शिफ्ट केली जाल्यार दोनापावलची लँड कितें जातली? दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दुसऱ्या पर्पजाक वापरूं येता। म्हणजे कितें, समज रियल एस्टेट डिमांड आहा ती वयता ती 50,000 पासून वचूं शकता ती। इट इज प्रायम लँड, सरकाराक ते पयशे गावोंक शकता। दोनापावलाच्या ह्या आयटी हॅबिटॅटांतल्या प्लॉटाचो रिअलॉटमेंट करपाक आयटीजीन प्रस्ताव मागिल्ले। थारायल्ल्या वेळार थंयच्या प्लॉटांतलो एकूय प्लॉट घेवंक कोणूच आयलो ना। आतां आयटी पार्कच दुसरे कडेन हालोवपाचें थारलां। तुवें पेडणे इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम डिझायन एंड मॅन्युफॅक्चरींग प्रकल्प येवपाचो आसा, थंय आयटी हॅबिटॅट व्हरपाचें थारलां। आयटी पार्काचे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन कोयराच्यो राशी पडल्यात, कामगारांची घरां येवंक लागल्यात। कॉन्ट्रॅक्टराक दोळे वर्शे करून पळोवपाची आयटी महामंडळ आनी आयटी मंत्रालयाकूय कापाजतात ना। परिस्थिती इतल्यार पाव म्हणसर प्रश्न पडटा तो, हाचेर सरकाराचो मुखेली आनी GSIDCचो चेअरमॅन इतलो तेंप तोंड कित्याक उगडिना? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। प्रशासकीय ट्रिब्युनलाचो आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान निकाल अर्दवट साणिल्ल्या केशींची हायकोर्टान परत सुनावणी घेवंक लायल्या। ट्रिब्युनलान 70 केशींनी अध्यक्षान दिल्ले आदेश आसात, पूण तांचो पुराय निकाल मेळना। केशींचे निकालूच दिल्ले नात। सरकारान आदले अध्यक्षाचे कचेरेंतल्यो तांचे कंप्युटरांतल्यो फायली उस्तून पळयल्यो। 120 केशींचे निकाल हाताक लागले। 3 निकालांचेर सयूच केल्ली ना। 69 केशींचे आदेश आसात, निकाल ना। हायकोर्ट हे कारभाराची स्वेच्छेन चवकशी करता। प्रशासकीय ट्रिब्युनलाचो सध्या हायकोर्टान पंचनामो सुरू केला।
कितल्योश्योच केसी आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान निवृत्त जावच्या पयलीं फक्त आदेश दिवन निकाल दिनासतना सोडल्यात. आदेश दिल्या पूण निकाल नाशिल्ल्या 69 केशींतल्या सगळ्या पार्टींक प्रशासकीय ट्रिब्युनलान नव्यान नोटीसी काडून परत सुनावण्यो घेवच्यो म्हूण हायकोर्टान ट्रिब्युनलाक आदेश दिला. ट्रिब्युनलाचो आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान कांय केशींचे आदेश दिल्यात पूण तांचे निकाल रिकॉर्डान मेळना म्हूण कागाळ आयले उपरांत हायकोर्टान स्वता दखल घेवन चवकशी सुरू केली. सुरवातीक कितलेशेच केशींचो निकाल मेळना म्हूण कळ्ळें. ते उपरांत हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सरकारान आदल्या अध्यक्षाच्यो कचेरेंतल्यो आनी कंप्युटरांतल्यो फायली उस्तून पळयल्यो. थंय 120 केसींचे निकाल हाताक लागले. 3 निकालांचेर तर सहीच केल्ली नाशिल्ली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोंयान अजूनय रस्तो पावंक नाशिल्ले गांव आसात. सांखळे सुर्ला मडकयकर वाड्यार ही परिस्थिती. गोंय मुक्त जावन 54 वर्सां जाली. 5 दशकांत गोंय बरेच फुडें पावलें. गोंयाक उदरगतीचे जायते पुरस्कारय मेळ्ळे. मात मडकयकर वाड्यावेल्या लोकांक अजून रस्तो कितें तो खबर ना. लोक रानांतल्यान वाट काडीत यो वच करतात. उदय परबाचो रिपोर्ट. हो आसा सांखळे मतदारसंघांतल्या सुर्ला गांवांतलो मडकयकार वाडो. ह्या गांवांत सुमार 35 घरां आसात. मात गांवांत वचपाक रस्तो ना. लोकांक रानांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा. विद्यार्थ्यांचे तर सामके हाल जातात. सत्र्यो धरीत बॅगां सांबाळत वचचें पडटा. आश्वासनां सगळेच दितात मात कोणूच काम करिना अशी थळाव्यांची कागाळ. असो साको आसा ते सामकी भियात भुरगीं वयता. आमी तांकां पावपाक वयता तरी आसतना आमकां सुद्दां भंय दिसता. ते सेफ्टी कांयच ना. इवन हांगा आमचे कोण सयरे सुद्दां येता पळय ते सुद्दां येवपाक भियेता. हांगा इवन खूब जाण पडलेले सुद्दां आसा. रस्तो सुद्दां अजून 1-2 किलोमिटर हांगाच्यान रस्तो आसा तो सुद्दां करपाक हेंचे कडेन जावना. कोण हांगा कोण लक्ष सुद्दां घालिना. कोण आमदाराक सांगले आमी सगळ्यांक सांगून पयले की केशेच आमदार जाय मेले जावन गेले हांगासर कांय फायदो ना. येता पळयता फक्त म्हणटा कितें करा तुमी पयलीं निबेया त्या भाटकारा कडल्यान एनओसी घ्या हेजे कडल्यान एनओसी घ्या तुमी हे करा ते करा म्हणून सगळे आमकां सांगता. आनी तुमी आमकां करून दिया म्हणटा. आमी कशें करून दितले हांकां आमचे कडेन जायना ते तशें सगळें सॉल्व करून की आमी तुमकां सगळें एनओसी दिवपाक जाय जाल्यार तुमी कित्याक जाय आमकां. 2 एंट्रन्स आमचे आहा हांगासर एक वेगळ्या सायडीसून आनी एक सुर्ला बस स्टॉपाचेरसून. दुसरी सायडीक आमकां प्रॉब्लम आहा. आतां म्हाका 40 वर्सां जालीं. 40 वर्सांनी इतके पॉलिटिशियन जाले जाल्यार एकट्यान हांगासर डेव्हलपमेंट करूंक ना. येता आश्वासनां दिता वयता. लास्ट टायम आमकां आतां पर्रीकार भाई हांगा येयल्लो आनी तेणी सांगलेलें की बाबा आमचे तर इलेक्ट जाले जाल्यार आपूण एका वर्सान तुमचो रस्तो मार्गीक लायता म्हणून. तरी अजून तरी काय हालचाल मुवमेंट जाल्लो आमकां दिसना हांगासर. आमी म्हणटा कितें फक्त आमकां एक रस्तो दिया. आमचे अजून सुद्दां आमकां कामाक लाया म्हणून केन्ना वचना आमच्या कडेन. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेवया एक विराम.